मोगाच्या बाबा भयणींनो, ह्या दिसांनी आमी भागवंत लुकाचे पुस्तकांतले शुभ वर्तमान वाचता. कोण जाय तो हो लूक. बरोबर प्रमाणे तो एक दोतोर आसलो, फिजिशियन. तो जेजो शिस वो आपोस नसलो. आमी ताचें नांव आयकलें आनी ताचें नांव थंय ना. तो पावलूचो शिस आसलो आनी पावला बरोबर आनी ताणें पावलूक मिस्टर वार करून खूब आदार दिलो. हांची बातम्या देवची बातमी उलोवंक ताका मेवली. सगळे एकठांय करून एके भाशेन ताचें नियाळ करून लुकान आमकां एक पुस्तक दिलां, शुभ वर्तमाना. लुकाचें शुभ वर्तमान जायत्या नांवांनी प्रसिद्ध जालां. लुकाचें पुस्तक शुभ वर्तमान म्हणटात ओस्तोऱ्यांचें. जायते शीस ओस्तोरी आसल्यो आनी जेजूक ताका आदार दिताले. म्हणटा लुकाचो पुस्तक ओस्तोऱ्यांचो. तशें म्हणटा लुकाचो शुभ वर्तमान गोरिबांचें. जेजू म्हणटा सुभागी ते गोरीब. आनी ते पुस्तकां आमी 2-3 ओपारी मेवतात आमकां ज्यो गोरिबांच्यो. तशेंच लुकाचें पुस्तक म्हणटात मागण्याचें. लूक जेजू मागण्यान भरलेलो आनी जायती राती दीस माने काडटालो म्हूण आमकां लुकूच सांगता. आमी आज हीच खबर आयकल्या. जेजू आख्खी रात मागणी करता. कित्याक जाय दिसा तो एक मोठें काम करचो आसलो आनी तें म्हणजे सगळे शिश्यांतले तो 12 धरून दवरत हो शीस हो आपोस भितर काडटालो. देखून तो आपल्या बापायचो सोलो घेता आनी सकाळीं येवन कचरांतले शीस आसले तांतल्या 12 लोकांक वेंचून काडटा. तांचें नांव आतां आमी आयकलें. ते चड शिकलेले मनीस न्हय, जाणवाचे मनीस न्हय, ते सादे मनीस. तशें माथ्यो आसलो 2 वसुला टॅक्स कलेक्टर, तो ताका वेंचून काडटा. तशें आंद्रेव, सिमांव, याकोब, जुआंव ते खारवी चड शिकलेले न्हय, अशिक्षीत मनीस. पूण जेजू तांकां वेंचून काडटा आनी तांकां आपलो मोग दाखयता आनी स्वर्गीय राज परगटूंक तांकां धाडटा. आनी हे अशिक्षीत मनीस तांकां खूब जाणां नासली संवसारार वचून स्वर्गीय राज परगटतात. तेव्हा आमकांय वेंचून काडल्यात. आमी बाप्तिजम घेतला. आमी क्रिस्तांव म्हणजे दुसरे क्रिस्त, एनदर क्रायस्ट, एनदर जिजस संवसारांत. तर आमी थोडो वेळ आमी विचार करुया. आमी तर दुसरे क्रिस्त. आमी कशे तरेन तर आमच्या उतरांनी खोडण्यांनी स्वर्गीय राज आमचे भोवती, आमच्या कुटुंबांक, आमच्या भोवती समाजांत प्रगटा. तशेंच जेजू देवान आमकां 24 वर्सां दिला दिसाक. तांतले आमी कितलो वेळ वा कितली वरां मिनिटो देवाक दिता. आमी म्हणटा मागणें एक खूब खूब शक्ती आसा जी आमच्या हातांनी तोंडांनी करूंक जायना, ते मागण्यान करूंक येता. तर आज खास आमी देवा लागीं मागुया. जिवान आमकां जिवीत दिलां, 24 वर्सां दिल्ल्या दिसाक तिलो थोडो वेळ आमी देवाक दिवंक. तशेंच मागणी करून जें फळ आमकां मेवता तें फळ आमी आमच्या उतरांनी आनी खोडण्यांनी लोकांक दाखोवंक आनी हे भाशेन सगळ्यांचो मोग करूंक आज आमी खास ह्या मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया.